येवकार हांव जवाहर सर्वे गायच्यो हेडलायन्स. म्हादयच्या विशयावेल्यान पेटले विरोधक आणि उदका स्रोत मंत्र्यां मदीं रण. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताक घालचे पडले मदीं तोंड. हुंवार पिडेस्त वाठारांतले लोक अजूनय मजतीचे प्रतीक्षेत. अजूनय कांय वाठारांनी पावली ना प्रशासकीय यंत्रणा. बुधवारा गोंयांत पावसान कांय खिणा खातीर घेतलो विसव. 29 ते 31 जुलय मजगती मात घोग्यांनी कोसळटलो पावस. हवामान खात्याचो अदमास. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. बुधवारा विधानसभा अधिवेशनाच्या पहिल्या दिसा म्हादयच्या विशयान खवदळ घातलो. अपक्ष आमदार रोहन खंवटेन WRD मिनिस्टर फिलीप नेरी रॉड्रिक्साक खिंडीत आडयलो आणि कर्नाटकाच्या म्हादय डायव्हर्शनाच्या कामाचो तपशील मागलो. ह्या विशयाचेर न्यायालयात सरकार लडटा अशें म्हणत खंवटेचे वार आंगार घेवपाचो मुख्यमंत्र्यान यत्न केलो. सरकार म्हादयच्या विशया वयल्यान लोकांक मामा करपाक सोदता, रोहनान आरोप केलो. आमकां काळजी आसा अशें दाखोवन दिवपा खातीर सरकारान फक्त SLP आनी अवमान याचिका दाखल केल्यात. सगळे अर्ज हुमकळत पडिल्ल्यान कसलोच परिणाम जालो ना असो आरोप विरोधकांनी केलो. सर्वोच्च न्यायालयान पुनर्याचिकेत कर्नाटकाक कसलेच काम करचें न्हय असो आदेश दिल्लो. पूण कर्नाटक आजुनय काम करता जाल्यार राज्य सरकार कितेंच करिना असो ताणें आरोप केलो. What is the status of Madai as on today? What are the illegalities and violations identified by your government and the action taken by you? Why was the government 248 days late, that is almost 9 months, in filing the special leave petition before Supreme Court? And what is the action, CM जसे last time सांगले आपण action ते आदोगादार घेतलो म्हणून, who did not object to the award? ताजेर तुम्ही कितें हे घेतले, action घेतले त्या advocateचे? And after getting condonation of delay, we are able to file this special leave petition, sir. And हे special leave petition file करून आमकां एक relief मेळ्ळें आसा. मागीर आमी contempt petition file केलें. As you said, इन कोर्टाक आहा केस आमी झगडटा इन कर्नाटका water divert करता, for which we have agreed that there is diversion by the illegal means, for which Mr. Vijay also brought photos. We have discussed in the last assembly, and we have decided to file again contempt petition. State BJP, center BJP, दोगूय जाण भाव भितर झगडी चालू आसा काय फ्रेंडशिप चालू आसा कळना आमकां. तातूंत कर्नाटकाय BJP वायलेशन्स कितले जाले, इलिगॅलिटीज कितले तुम्ही रेकॉग्नायज केले आनी तुम्ही एक्शन कितें घेतलें? After having 112 hearings, Madai Water Dispute Tribunal has given an award. Before that award, we have filed an interlocutory application before the tribunal saying that Karnataka is going on with the illegal activities or diversion, for which the tribunal has passed an interim order restraining the Karnataka government to seal that water, for which a team of honorable legislators went to there to see. COVID-ak lagun time to time the hearings alna. We are pressing so we are waiting for the स्पेसिफिकली स्पीकर सर हांव डेटी सांगता तेका केन्ना ते स्पेशल आमी जे SLP फायल केली पळय न्ही, वीच इज द नंबर आतां ओके स्टेट ऑफ गोवा स्पीकर सर आय एम आस्किंग स्टेटस गोय काडयो सांगता सीएमूय काडयो सांगता. स्पीकर सर हांव तेका स्टोरी सांगता. स्पीकर सर म्हाका स्टेटस दी म्हादयचो स्टेटस. मागीर तूं म्हणटलो टायम पळयतलो. मागीर तूं टायम पळयतलो. म्हाका स्टेटस दी. आतां वायलेशन्स कितले जाले, उदक कितले गेले, सादें विचारला तुम्ही एक्शन कितें केलें, पेटिशन फायल केन्ना हियरिंग आसा हेच सांगू न्ही. आतां आयकचें जो स्पेशल SLP जी फायल केल्ली आसा गव्हर्मेंट ऑफ गोवान 2019 8 सप्टेंबर 2021 ताची हियरिंग आसा. स्पीकर सर पयले कंटेम्प्ट पिटिशन जे फायल केल्ले इन द इयर इट इज 19/5/2021 ताचे हियरिंग आसा 8 सप्टेंबर 2021. दुसरे कंटेम्प्ट पिटिशन हांव तिसरें सांगता. स्पीकर सर पयलीं सोंपोवनी म्हाजें. दुसरें कंटेम्प्ट पिटिशन जे मिनिस्टरान सांगलें की आम्ही परत कंटेम्प्ट पिटिशन जे फायल केला आणि जे सगळे त्यांनी दाखवून दिलें ते स्पीकर सर 2 ऑगस्ट 2021 ताची डेट आसा. आम्ही एडवोकेटाक त्या केसींतल्यान काडून उडयलो. आम्ही त्या एडवोकेटाक त्या केसींत दवरूंक ना. स्पीकर सर म्हजो अजून प्रश्न पयलो आसा. तूं म्हणटलो टायम वता म्हणून.
म्हाका डायवर्जन स्टेटस विचारता, डायवर्जन कितले केले ते विचारता, आणि तुम्ही ताजेर एक्शन कित्याक घेतले? कित्याक सरकार स्पीकर सर, दिस इज नॉट अ काँग्रेस गव्हर्नमेंट टुडे, दिस इज अ बीजेपी गव्हर्नमेंट सेंटर. इफ कर्नाटका कॅन डू इट, व्हाय नॉट गोवा? हाऊ इज इट बीइंग डायवर्टेड? स्पीकर सर, वो कोर्टात जो आम्ही रिपोर्ट सबमिट केला तो सांगपा खातीर न्ही, आमकां कळपाक जाय आसलें आमकां म्हादईचो इंटरेस्ट आसा. तिनूय स्टेटींनी आपलो रिपोर्ट इंडिव्हिज्युअल सबमिट केला. तो रिपोर्ट आम्ही तुमच्या समोर दवरपाचो न्ही, जो आमकां सुप्रीम कोर्टात सबमिट करपाक जाय. इंडिव्हिज्युअली वी हॅव सबमिटेड. तिनूय महाराष्ट्रात आसतलो, कर्नाटकात आसतलो, गोंयांत आसतलो. पयले फावटी स्पीकर सर आमचे आयकोन तेंच्यांनी पयले फावटी रिपोर्ट तयार करून सांगलेलो. रिपोर्ट तयार केला जाल्यार जॉयंट रिपोर्ट तयार करपा खातीर कर्नाटकाचो जेन्ना इंजिनियर तयार जालो ना तेन्ना तिनूय स्टेटींनी वेगवेगळो रिपोर्ट सबमिट केला. स्पीकर सर, इतके लक्षात घेवपाक जाय आसलें, तो रिपोर्ट आमी हांगा दवरूं शकना. गोवा 365 खातीर परवडेच्यान इर्शाद शेख. बुधवारा राती कडेन उणे पिरायेच्या 2 चलयांचेर जाल्ल्या बलात्काराचो विशय विधानसभेत येयलो. विरोधी पक्षांनी राज्यांतल्या पुलिसांचे क्षमतेचेर आणि कार्यपद्दतीचेर खर टिका केली. मात पुलीस आपले काम व्यवस्थित करतात अशें सांगत मुख्यमंत्र्यान खाकीतल्या मनशांची बाजू घेतली. चौगांनी मेळोन 2 उण्या पिरायेच्या चलयांचेर बलात्कार केल्लो. आपूण पुलीस अशें सांगून गुन्यांवकारांनी त्या चलयाच्या इश्टाक बडोवन आनी धांवडोन घालून चलयांचेर आगळीक केल्ली. त्या भायर त्या चलया कडल्यान पयशे उखलपाचो तांणी यत्न केल्लो. हे घडणुकेन लोकां मदीं तिडकीचे ल्हार पातळ्ळां. चर्चिलान हो विशय विधानसभेत हाडलो. कित्याक रेप इज रेप, कोणाची भुरगीं ती, ताका लागून हांव मागता चीफ मिनिस्टरा कडेन जे मुगेले बेनावली कॉन्स्टिट्युएन्सीक जे पळय पुलीस स्टेशन आहा थिंगा खुबशें चेंज करपा जाय. आतां एक पुलीस स्टेशनाचेर 10 वर्सां तरी एक पुलीस रावता, 10 वर्सां कित्याक दवरप तेन्ना? ते मागीर सेटींग जाता थिंगा सगळे. गँग रेप जावन दर फोन येतात आणि फोन कोणाक येतात आणि कोण करता हे गोंयचे जनतेक कळपाची गरज आहा. स्पीकर सर, पॉक्सो म्हणून तो एक्ट विच इज फॉर लेस दॅन 18 years ऑफ एज, म्हळ्यार मायनराक प्रोटेक्ट करपा खातीर स्पेशल एक्ट केल्लो. ह्या एक्टाच्या अंडर एक्यूज मनशाक सोडपाक जर कोण तरी इन्फ्लुएन्शियल मनीस फोन करता जाल्यार ताची डिटेल्स हावजाक जाणा जावपाची गरज आहा. स्पीकर सर, रेप केल्ली 2018 जाल्ली रेप अजून मेरेन डिटेक्ट करूं ना. लॉ अँड ऑर्डर इज ब्रोकन डावन, कोलॅप्स. फक्त ट्रीप मेजता, ट्रीप पुलीस मेजता ट्रिपी. स्पीकर सर, लॉ अँड ऑर्डर आमच्या भितर सारखी चल्लेली आसा म्हणून तर म्हाका सांगता प्रत्येक फावटी जी आसा 24 वरां भितर धरल्या. मर्डर केला तेंकाय धरल्या, रेप केला तेंकाय धरल्या. अरे 24 वरां भितर तेंकां धरल्या पळय न्ही, तेंकां कॉंग्रॅच्युलेट करपाक शेक. तेंकाय बी परत आसा ते 4 जाणांक अरेस्ट केले. ते सोड, केस हाजे उलय. 24 ते सांगता तुका हांव. I am not withdrawing. I am not withdrawing. No. I am not withdrawing at all. जा ताका बस म्हणून सांग. सर, विषय खंयसरूय व्हरोंक जायना, विषय खंयसरूय व्हरपाची गरज ना. लिंक आयला, लिंक. स्पीकर सर, मिसगायड करपाची संवय जाल्ली हांगासर लोकांक. लिंक आहा रे, लिंक. पॉस्को विड्रॉ जाल्लो जाय तुका? तुम्ही सांगा म्हाका, पॉस्को विड्रॉ जाल्लो जाय? पॉक्सो तो हय, तो विड्रॉ जाल्लो जाय. तुम्ही कित्याक ओकी बोवाळ घालता? स्पीकर सर, सांगा पळोवया. स्पीकर सर, खंय उलयता, चौकशी खंयच्या विशयाचेर उलयता? आम्ही चौकशी मागता तुमचे कडेन. चौकशी करू नका रे, नका रे, नका म्हणून सांग. सर, तुमची एपळय. चूकच ना. नका म्हणून सांग. तुम्ही रेपिस्टांक जर डिपेंड करता जाल्यार करा. म्हाका सुद्दां सीएम जे फोर्सान रेपिस्टांक डिपेंड करपाक उबो रावता, अभिनंदन करता हांव तुजें. खरें कितें तें उलय. अभिनंदन हांव करता परत सांगता, खरें कितें तें उलय. काय हरकत ना. सीएमाचें अभिनंदन करता. हाजेर एक्शन कितें आहा ती जावंक जाय आनी एक्शन जातना जो मनीस एक्यूज्ड आहा ताका ही शूड बी टेकन टू टास्क. फायनल पनिशमेंट हेज टू बी टायम बाउंड. ना जाल्यार असल्यो सगल्यो केसी ज्यो कितें उरल्या ताजो आमकां व्हाईट पेपर दिया, खंय पावल्या त्यो केसी. वॉट एवर द प्रिकॉशन्स आमी नाकाबंदी करपाक जाय, CCTV ज्या ज्या जाग्यार लावपाक जाय, परत डे नायट पेट्रोलिंग हे सगळे कडेन करता. इन सिव्हील युनिफॉर्मानूय आमचे पुलीस हे वेगवेगळे कडेन भोंवत आसता. बाय बिटाचेर तांकां इन्फॉर्मेशन मेळटा त्या प्रमाणे
सगळे जाण ताका अरेस्टूय करीत आसता. दोनूय भुरग्यांक तांच्यांनी त्या 4 जाण ते गँग रेप करून म्हणटा 4 जाणांनी मारले त्या 2 भुरग्यांक आनी वॉट एवर द इन्सिडंट जो कितें जालो तितून हांव डिटेलान वचना. बट तेंच्यांनी केस रिपोर्ट करिना फुडें, तांकां एकट्याचें नांव सांगना फुडें उरलेल्या सगळ्या जाणांक अरेस्ट केल्या. हे तितकेंच आसा. त्यांची केसूय एक्सपर्टायट जातली. तूं म्हणटा त्या प्रमाणे पॉस्को कोर्टा प्रमाणे ते अरेस्टूय जातले. तुका हांवें जें सांगलां 2018तली केस. स्पीकर सर, हांव कित्याक उरल्या, डिले कित्याक जाला हे फाल्यां किंवा परवाच्या म्हाज्या हितूंतल्यान सांगता स्पीकर सर. म्हाज्या इन्फॉर्मेशन गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंटाचो ड्रायव्हर आसा काय म्हणून इन स्पेसिफीक हांव चवकशी करता. आसा काय म्हणून विचारता तुका, कित्याक नाजाल्यार ताजो जॉब गेलो न्ही. वयतलो म्हणल्यार गेलो म्हणटा वयतलो सोमतोच वयतलो. गोवा 365 खातीर परवरीच्यान श्यामचारी आनी समीप नार्वेकार. आता घेऊ एक लहानसो विसव. विसवपर्यंत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. बिरेस्तारच्या हुंवारान दिल्ल्या धपक्यांतल्यान भामय आनी पाळयेचे लोक सावरपाक सोदतात. धोंपरभर उदकांतल्यान तांणी हातीक मेळटा ते आनी एकामेकांक वाटावपाचो यत्न केलो, पूण उतरां पावलाक जाची गरज पडटा ती म्हत्वाची कागदपत्रां मात व्हांवून गेली. देखून तांणी सरकारा कडेन मजतीची अपेक्षा दवरल्या. ब्रेस्तारा मळक फुटलें, गोंय व्हांवलें. घराबरोबर जायत्या जाणांचे घर संवसारूय उद्ध्वस्त जाले. त्या वस्तुस्थितींतल्यान लोक आतां शितिदाद येवपाचो यत्न करपाक लागल्यात. पाळी आनी भामयकारांनी वायट अनुभव घेतलो. बुधवारा आमचो खबराकार अवतिकाय पळोवपाक गेल्लो तेन्ना ताच्या भावनाचो बांद फुटलो. दुकां आवरप कठीण जालें. आमकां हांगा सकाळी स 6:30 म्हटल्यार बुट्टी येवपाक खूबच. आमकां जे पळय आमी सेट करून मेळटा सेट केलो. आमचे चडशे डॉक्युमेंट पिड्ड्यार जाल्या. ताका लागून आमकां गव्हर्मेंटान हें करचें. आतां जे पळय येयल्या तांकां आमी मुलाखत दिता. नाही, आता तुम्ही कितें डिमांड करता की कितें करचें आतां गव्हर्मेंट? तुमचे डॉक्युमेंट्स कांयच ना सध्या. कांयच ना. आतां खंय गेलो इंटरव्यू केलो खंय गेलो जाल्यार पयलीं तेंचे विचारतलेच तूं आमकां. जाल्यार आमकां त्या टायमाक तेंच्यांनी हें करूंक जाय, हेल्प करूंक जाय. अशी बुट्टी आमी केन्ना पळोवंक नासली. फर्स्ट टायम आमच्या लायफान आमी बुट्टी पयली. कळ्ळें. केन्ना आमचे जाणटे सांगताले आमकां 1982 एक भरपूर येयल्ली आनी घरा बिरा पडलेली. पूण तेज्या उपरांत सकयलशें उदीक आसतालें आनी परत वयतालें सकयल. पूण हे आमी अशें चिंतूकूच नासलें की इतलें उदक येतलें म्हणून. कळ्ळें. सकाळीं जर उठ जाल्यार आमच्या सकयल संडास आसा तितलें उदक दोपराभर सकयल उदक आसलें. 10 मिनटांनी वाडत गेले. म्हणजे आमकां कांय चान्सूच ना जालें कितें काडपाक. कितें मेळटा कितें केल्यार आमी तें घेवन धांवले. पूण 10 मिनटांनी करता करता एक अर्दे वर वयर म्हटल्यार उदक इतल्या उदकांच्यान आमी भायर सरले. कळ्ळें. तितून आमी डॉक्युमेंट्स जावं आमचे कितें भरपूरशे कितें मेन म्हटल्यार डॉक्युमेंट्स. आज खंयसर भायर सरतले कितें कसलें एका कितें दाखयतलें जाल्यार आमकां डॉक्युमेंट्स जाय पडटा. पूण आमचे डॉक्युमेंट्स बी जे आहा पळय सगळे चडशे आतां पिड्ड्यार जाल्ले आहा. कळ्ळें तुका. ह्या खातीर गव्हर्मेंटान आमकां कितें म्हटल्यार केन्ना समज कसलें हेका आमकां समजून घेवचें. जाता तितले आमचे कडेन आमी निवळ करताली. कित्याक तो रेबो घरान न्हू, तो सुकल्या परत निवळ जायना. ओले आसतना ते पंप चालू करून एकट्यान पंप दिलो. ते चालू करून सगळे धुवन पयलीं घेताले. आमी म्हाजे भाव, म्हाजो देराले भुरगे जावं आमी सगळे जाणां मेळून हें सगळें निवळ केलां. आनी हो भामयचो साजीद शेख, ताचोय संवसार उबंतर पडला. घराची पाखी ओडून गेल्यात. उदकाचे हाल चल्ल्यात. कित्याक तर हुंवारांत मोडून गेल्ली पायपां, तुटलेल्यो विजेच्यो वायरीचें काम अजून जाग्यार पडोंक ना. तोवूय वाट पळयता. सरकारी अधिकारी येतले आनी आपलो संवसार आसतलो तसो परतून जाग्यार घालतले. पूण अजून मेरेन थंय कोण पावलो ना हेंवूय तितलेंच खरें. काय सगळें आहा जितलें आसलें तितलें सगळे पेपर डॉक्युमेंट्स कितें जेवणा खाणाचे कपडे आतां आहा त्या ड्रेसाचेर हांव आतां उबो आहा. बाकीचें तुमकां दिसता कितें सगळें कितें जालां, कितें पाड पडल्या, कितें जालें ती तांदूळ म्हटल्यार तांदूळ तशें, खाणाचें कितें आमचें कडधान्य कितें आसलें, टीव्ही, फ्रीज, परत फॅन, सगळं मिक्सर सगळं पाड पडून गेला. काय ना, सगळं पत्र्याचेर उदक भरलेलें. खाणाचें म्हणजे फक्त पत्रे मातशें दिसताले इतलें. बाकीचें खाणा बिणाचें कांय ना. कपडे बिपडे सगळे अशें उडून दवरलेले आहा. आनी तेजे मामाचे घर आनी ते फुडले मामाचे घर ते तर सबंद मोडून गेला. तें कांयच ना. म्हाका तर थंय भितर जेवणा खाणांक तर कांय ना. आनी दुसरें म्हणजे धुवपाक उदकाची तर वेवस्था ना, अजिबात ना. आतां उदक ना कांय ना कांय ना म्हणून तशें उरलां. पडटालें नळाक उदक ना, पायप फुटला, लायट सगळी जाल्या, वायरी सगळ्यो गेल्या सगळ्यो व्हांवून.
काळकांका दिश्टी पडना. गोवा 365 खातीर दिवचलच्यान महेश गोवेकार. आख्या गटारावयल्या लोखणाच्या लादयांचो काय भाग तुटून पडला. तेका लागून रस्त्यार मदीं आसलेले हे गटार येरादारी खातीर धोकादायक थारपाक लागला. गटारा कडेन पावसर गटाराक फोंड पडला हें लक्षात सुद्दां येना. हे गटार अशेंच उक्तें कित्याक सोडलां? थळाव्यांक प्रश्न पडला. पांडुरंग देवळा लागीं आकेच्या तळेबंद वाठारांतल्या गटाराक होल पडला. लोखणाचे लादयेचो कांय भाग तुटून पडला. रस्त्या वयल्यान यो वच करपी मोटरसायकलीक हो होल धोकादायक आसा. सामको लागीं पावल्याशें हो होल दिश्टी पडना. फाटल्या कितलेशाच दिसां सावन हो होल असोच आसा. कोणीच ताचेर लक्ष दिवंक ना. हो गटर जाता तितक्या बेगीन सारको करचो अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या. आयज ही परिस्थिती पळयल्यार बरो व्हडलो खूण पडलेलो आसा. प्रत्येक जाण हांगा भावीक हांगा विठ्ठल मंदिर आसा ते देवळान येता. तशें हांगा दुसरें साईबाबा देवूळ आहा, राम मंदिर आसा. हो वचपाचो मेन रस्तो. आयज हें वर्सभर जालें जो खूण पडलेलो आसा हेजेर कोण दुर्लक्ष करता. आयज हो कौन्सिलर आसा हे वॉर्ड नंबर 21 तेणी हेजेर लक्ष घालपा जाय. तेजो लक्ष ना. हांगा गाडयो येता, स्कुटर येता, भुरगे सायकल घेवन येता. हे बरो मोठो खूण पडलेलो. आयज खूण पडोन खूब जाणशे पडलेले आसा. तेजे वाचपा खातीर आमी खंय तरी एक प्रयत्न करता की हें जावपाक जायना म्हणून कोण तरी हानी जावपाक ना. आयज दिसान दीस एक्सिडंट जायत आसता. तेज्या भितर हो एक्सिडंट आयज जाल्लो आसा. कौन्सिलराक दिसना की हांगा हें जाल्लें आसा. कौन्सिलराक दिसपा जाय आयज हें येदो व्हडलो खूण पडलेलो आहा. हें व्हडलो न्हू करपाक तरी पूण तो दुर्लक्ष करता. आयज फक्त बेश्टे उणीव मारपाचें न्हय. हें पयलीं धा जाणांचें काम करून दाखोवपाचें. हांव मागतां. आतां वर्सभर जाले हो फोन हांगा पडला. कितलेशे लोक हांगा वयता. वाड्यार आमचे कितलेशे लोक रावता. तर ते कितलेशे बायलां हांगा पडला. 2-3 फावटी बायलां पडला. आनी भुरगीं हांगा सायकल बी घेवन वयता ती हांगा पडटा. हांव पळय हांगा शेजाराक सायडीन रावता. सो हांव आवाज आयकून मागीर येता हांगा तांकां उखलपा येता आनी हेल्प करपा येता. सो अशें जावचें न्हू फुडें म्हणून मात आमच्या कावन्सिलरान हेजेर लक्ष घालचें. नांव कितें तुमचें? दिलीप खारापूरकर. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. बुधवारा गोंयांत पावसान कांय खिणां खातीर विसव घेतलो. मात 29 ते 31 जुलय ह्या काळात कांय सुवातांनी घोग्यांनी पावस पडटलो. हवामान खात्यान अदमास उक्तायला. पावसा बरोबर वराक 40 ते 50 किलोमीटर ह्या वेगान वारो घोळटलो. चडांत चड 31 डिग्री सेल्सियस जाल्यार कमीत कमी 25 डिग्री सेल्सियस तापमान उरूं येता. Heavy rainfall very likely at a few places on 29th, 30th and 31st July 2021. Heavy rainfall very likely at isolated places on 28th July and 1st August. Winds of speed 40 to 50 km per hour very likely on 29th, 30th and 31st July 2021. Squally weather and strong winds reaching 45 to 55 km per hour, gusting to 65 km per hour, likely to prevail along and off South Maharashtra Goa coast on 29th, 30th and 31st July. Fishermen are advised not to venture along and off the South Maharashtra Goa coast. Beyond 75 kilometers, squally weather with wind speed reaching 40 to 50 km per hour, gusting to 60 km per hour, likely to prevail along and off Gujarat coast and adjoining Northeast Arabian Sea on 28 July and 1st August. 70 km per hour, likely to prevail over West Central, East Central and Southwest Arabian Sea from 28 July to 1st August. Fishermen are advised not to venture into these areas. High wave warning. High waves in the range of 2.5 to 4.3 meters are predicted during 5:30 hours on 27 July 2021 to 11:30 hours of 29 July 2021 along the coast from Malvan to Vasai of Maharashtra coast. High waves in the range of 2.5 to 3.7 meters are forecasted during 5:30 hours on 27 July 2021 to 11:30 hours of 29 July 2021 along the coast of Goa between Vengula to Vasco. Goa 365 Bureau with inputs from IMD.
आणि गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ही आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आणि ट्विटर अकाउंट. कोरोनाच्या काळात घेवया जतनाय, दवरया सोशल डिस्टन्स, वापरूया मास्क आणि सांबाळुया भलायकी. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.